गोंयकारांनी सैमाकडेन एकरूप जावपाची परंपरा प्राचीन काळासावन जपल्या। हांगचे लोक फकत देवाचीच न्हय जाल्यार सैमातल्या वेगवेगळ्या घटकांची व्हडा भावार्थान पुजा करतात। अशीच एक देख बोरये फोंड्या म्हळ्यार मानगे थापणेची प्रथा। शेतकार चिखला पसत मानग्याची मूर्ती करतात आणि तिची पुजा करून सैमाकडेन आपली नाळ जोडिल्ली आसा हाची गवाय दिता। फोंडेच्या बोरये अडुळशे गावात जावपी ही मानगे थापणेची पुजा पौष म्हयन्यांत जाता। आदी काळार हांगा व्हडा प्रमाणात शेती जाताली। ते वेळार खारे उदक शेतांत भरचे न्हय म्हण शेतकार बरेच त्रास काडून व्हड व्हडले बंधारे बांदताले। एक फावट शेतीची लागवड केल्या उपरांत बंधाऱ्यार व्हड चीर पडली। ते वेळार वाठारांत आशिल्ल्या मानग्यान चीर गेल्ल्या जाग्यार रावन पुराय शेत खाऱ्या उदका पसत वाटयलें। शेती वाटावली आणि तेन्ना सावन शेतकार मानग्याची पुजा करपाक लागले। दर वर्सा माघ म्हयनो सुरू जावचे आदींचे उमाशे दिसा चिखल घेवन मानग्याची मूर्ती तयार करतात आणि ही आकृती पुजतात। तांचेर शिंपल्यांची सजावट करतात। 5 नाल्ल ताजे मुखार फोडटात आणि एक ताती ताका नैवेद्य म्हूण दितात आणि ताची विधिवत पुजा करतात। आदले भशेन जरी बोरयेचे लोक शेतकाम करिनासले तरी थंयचे लोक व्हडा भावार्थान ही मानगे थापणी करतात आणि तांणी आपली परंपरा आणि संस्कृताय अजूनय तिगोवन दवरल्या। दर वर्ष मानगे लास्ट मानगे स्थापन करता मानगे पण दांडे पयलीं करीत येयले आमगेले हे बगाव करता पळय आमी ते मान्य घालता आमी। मान्य म्हणल्यार आमचे चिखल काडून घालून ते मानगे तयार करतात आणि हे पाणी येताले पळय उदक म्हणल्यार उदक ते चड येयलें न्ही ते चड येयलें म्हणून ते मानगे ती आडोवन दवरताले उदक आणि आमी ते शेत रोयताले म्हणल्यार ते वचोंक जायना म्हणून ती येवन हांगा रावताली। त्या उपरांत मागीर ते उदक सुकतेर उदक कमी जालें म्हणल्यार ती आपआपल्या घरा वयताली। मागीर त्या उपरांत मागीर ती आमी तेंका तुमी देव बरें करी म्हणटा आनी पांय पडटाले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।